लोकशाय अरे बसते हांव तुझ्या आमदारान हे फावटी शेतां नांगरपाक मिशिनां आनी शेतांक मारपाक सारें दिलां की ना रे? आतां सगळें सोंपलें न्हू रे, इलेक्शनूय सोंपलें आनी जे कॅन्डिडेट पडले ते सोंपले. पूण कोण आमदार दिता रे मिशिनां? कोण आमदार मिशिनां दिता? अरे दत्तू अप्पा, फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार त्यांच्या मतदारसंघाच्या उमेदवारांनी शेत रोवपाक बियाणे आनी सारें दिल्लें. पूण तेन्ना शेतां रोवपाचें सिजन नाशिल्लें मरे. तेंच तर व्हडलें हें, जेन्ना सिजन नासलें पळय तेन्ना हें तें दिलें. आतां खरी गरज आहा पळय तेन्ना कोण कांय दिना, सगळे ओगी आहात उशाक हात घालून. अरे म्हाकाय शेजारी पाजारी विचारूंक येतात, आमकां अंदू सारें ना, अंदू बियां ना. हांव तुमकां सदांच सांगता मरे, हो आमचो घटनात्मक हक्क मत मारपाचो. तेन्ना ते 20 किलो सारें आनी 20 किलो बियाणी असलें कितें दितात पळय तें घेवन मरे आपलें मत विकूं नाकात. पूण दोतू अप्पा, हे सगळे लोक घेता न्हू रे, आनी पूण जो कोण घेना पळय तो सारको नोट जाता थिंगा. अरे असलें सामान वाडटलो उमेदवार जर इलेक्शनाक पडलो न्हू जाल्यार मागीर खंय मरे त्याची तो पानवळ मतदारांक ज्युस्त दिता. तुजें मरे हांगाच चुकता. अरे आमच्या आज्या पणज्यांनी शेतां रोवन आपलें पोट भरूंक ना, तेंच्यांनी आपलो संवसार फुडें चलोवंक ना शेतांनी. आतां तुमकां राजकारण्या कडल्यान बियाणे आनी सारें घेवन शेतां चलोवपाची आसा. हे नवी पिळगी अशें कित्याक करता रे? अरे ही संवय लोकांनीच मोडची पडटली. पूण रा रे बसत्या, पयर ते पुलीस तुज्या शेतान कितें करताले रे? ते रे त्यान एक मोठे कोफुसा मरे. कसलें रे? अरे आमदारान खंय मरे एकूच मिशीन दिल्लें वाड्या नागोरपाक. जो तो म्हणटा म्हाजे पोली नागोर, तुजे पोली नागोर, आनी कोफुसा मरे. आनी ह्या कोफुसांत पुलीस थिंगा येयले. पुलीस म्हणटकूच मरे याद जाली वालोर पणजे पुलिसांक. ते दीस मरे पणजेंतलो एक फ्लॅट फोडून मरे चोरांनी भांगर व्हेल्लें. 8 दिसां भितर मरे पुलिसीन ताचो सोद लायलो. सांतिनेज सावन दोनापावल मेरेन तांचो पाठलाग केलो. अरे पिक्चर स्टायलीन सगळे खंय काचा 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 गाडयो भोंवतात आनी कितें जाता. तांकां धरले, तांच्यो मुसक्यो आवळ्यो. दोतू अप्पा, ह्या पुलिसाच्यो खबरो तूं म्हाका सांगू नाका. अरे बेश्टो शो केला आसतलो पेपराचेर फोटो येवपा खातीर. कितें उलयताय रे, ही गजाल खरी. पुलिशे कडेन मरे बऱ्या मनशाक वायट अनुभव येता हें मानता हांव. पूण जेन्ना ते एक बरें कितें काम करता पळय तेन्ना मरे तांची तोखणाय करूंकूच जाय. हे पुलीस मरे राजकारण्याच्या तालार नासता म्हणून म्हाका तेमी तिडक मारता. गोंय ना आतां आनी कोणाची तिडक मारपाक लागली रे तुका? आगो त्या पुलिसांची. पुलिसांची? पुलीस म्हणजे आमचे रक्षक मरे. आगो पुलीस हे आमच्या लोकांचे रक्षक हे खरें, पूण गोंयना पळय म्हणटा ते बी सारके. ते पुलीस मुगो राजकारण्याच्या इशाऱ्याचेर नाचतात आनी सामान्य लोकां कडेन तांची कितें लागणूक आसा पळय ते विसरतात आनी आपल्या राजकीय बॉसाच्या तालार मुगो नाचपाक लागतात. पूण कितें सांग रे, पयर पणजे पुलिसांनी केलां पळय ताका मरे वालोर दिवंकूच जाय. दोतू अप्पा, पुलिसांनी असले कसले धाडसाचे काम केले रे तर? आगो पयर पणजे मुगो पुलिसांनी एका टोळयेक धरली. कांय दिसां पयलीं मुगो तांणी पणजे फ्लॅट फोडून भांगर चोरून व्हेल्लें. ह्या सगळ्या झटापटीत 3 पुलीस जखमी जाले. पूण पुलिसांनी मुगो 5 चोरांच्या टोळयेक मुगो सोडलें ना. आनी तो पुलीस इन्स्पेक्टर राजेंद्र प्रभुदेसाय पळय आसा ताच्या पंगडान मुगो वालोराचें काम केलें, तोखणाय करपाची तांची. हे धाडसाचे काम आमच्या पुलिसांनी केला हे मात म्हाका पटना. गोयना तो पेपर हाडून दाखय ताका. नाका नाका दोतू अप्पा नाका. जाण व्हरून त्या केन्नाय आमच्या पुलीस मये असली कामां बरी करतात. फाटल्या सरकाराच्या काळान गोंयान कायदो बी आसा काय दुबाव पडटालो. आतां नवो सरकार आयलो पूण इल्लोय बदल जावंक ना. दीस रात खंय ना खंय चोरयो जायत आसा. आमचे पुलीस जर सारके असले न्हू जाल्यार हें अशें जावपाचेंच नासलें. अरे पेट्रोलिंग करपी पुलीस पेट्रोलिंग कमी करतात आनी बाकीचीं नाटकां चड करतात. पयर मरे गोंयन हांव टीव्ही पळयतना पर्रीकराक पळयलो. तो कितें म्हणटालो जाणा, तो सांगतालो पणजे शारांतले खंय पुलीस रातचे खंय गस्तीचेर नाचतात. अरे फाटल्या वर्सा पुलिसांचे ड्रग्स वेपाऱ्या कडेन कशे संबंद आशिल्ले ते पळोवंक ना तुमी? कितलेशेच पुलिसांक सस्पेंड केल्ले मरे ते ड्रग्स वेव्हारान सांपडल्यात म्हणून. अरे हांवूय तेंच म्हणटा, हे पुलीस सामान्य लोकांक राखण दिवचें सोडून गुन्यांवकारांक, चोरांक, ड्रग्सवाल्यांक राखण दितात. राजकारणा फाटल्यान शेपडी आरोपी पुलीस म्हणून जायते असतात. खंयच्या क्षेत्रात तुका 100% लोक नितळ मेळटा सांगा म्हाका पळोवया सांगा. जाण म्हणटा तो अप्पा,
एका पाटल्यान खंय एक आंबो खोतलेलो आसात सगळे आंबे खंय कुसोता. तशेंच एका मनशान जर वायट काम करीत दोश मात्र सगळ्यांक पडटा. अशीच म्हूण आसा ही. अरे ते दीस ATM कार्डांतले पयशे चोरून व्हरपी एका टोळयेक पुलिसांनी धरले ना. हें पळय पुलिसांनी केलां पळय तें बरें आसा. पूण गोंयचेच पुलीस मरे ड्रग्स प्रकरणांनी घुसपल्यात. अरे गोंयचेच पुलीस खोट्यो नोटी छापपाक घुसपल्ले आहात आनीकूय जायती तेंची कर्मां आसात. हें सगळें सत्य आहा. पूण अजुनूय पुलीस स्टेशनाचेर सामान्य मनीस गेल्यार पुलीस कागाळ खंय रे नोंद करून घेता. म्हाका दिसता मरे गोंय पुलिसाची इमेज सुदारपा खातीर मरे खेरीजपणान कितें तरी यत्न करूंक जाय. पुलीस खात्यान थोडे अधिकारी बरे आसात. ह्या अधिकाऱ्यांक मरे लोक आनी पुलीस हांचे मदीं बरे संबंद घडोवन हाडपा खातीर मरे जापसालदारकी दिवंक जाय. कसल्याय घडणुकेची म्हायती प्रामाणीकपणे दिवपाक गेल्यार वयल्यान हे पुलिसूच मरे म्हायती दिवपाक दमदाटी करतात. खाकी वर्दी घालतकूच हे मनीसपण कशें विसरतात हेंच म्हाका कळना. आतां आमच्या ट्रॅफिक पुलिसांचेच पळय. अरे खरें म्हळ्यार हे ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक आसतात. पूण हे फक्त लोकांक ताळावूच दीत आसतात मरे. आनी ते बी कशे खंय तरी कोणशेच्या आड सारके सायडीक रावतात मरे आनी झप्प करून गाडयेतून हात वयर करतात आनी गाडयेक ताला दितात मोकळे जातात. बाबा ताका रुल्स एंड रेगुलेशन कितें आहा तें समजून सांगिनात. ट्रॅफिक रुल्स कितें आहा तें सांगूंक जाय न्हय. ह्या दिसांनी मरे काळ्या आरशाच्या गाडयांचेर पुलीस कारवाय करतात. कायद्यान गाडयेचे पुराय ग्लास काळे आसपाक जायना. कारण असल्यो गाडयो गुन्यांव करपाक वापरपाची शक्यता आसता. देखून सुप्रीम कोर्टान काळ्या आरशाच्या गाडयांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिला. पूण आमचे पुलीस मरे थारावीक गाडयांक हात करून ताळाव दितात आनी VIP ज्यो गाडयो आसात पळय तांकां कांयच करिनात, सोडून दितात. हें सारकें न्हू आं. कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपाक जाय. सारकें तेगेलें. जाण म्हणटा तो अप्पा आमदार मंत्री आनी तेंचे रिलेटिव्स काळ्या आरशाच्यो गाडयो घेवन बिंदास रस्त्यार भोंवतात आनी हे पुलीस बरें तांकां कोण कांय विचारना. म्हणटकूच सगळी गजाल पळयल्यार मुगो पुराय पुलीस डिपार्टमेंट जाग्यार घालपाची गरज आसा अशें दिसता. तूं तें म्हणटा आमचे मरे मावस भयणीचे चेडूं पुलीस जाला. ते AIB काय कितें म्हणटा ते. अगो AIB न्हू गो IRB म्हणजे इंडियन रिझर्व बटालियन. हय हय तेच ते हे खंय पुलीस स्पेशल कामांक खंय वापरतात. पूण सद्या खंय ताका रस्त्यार ट्रॅफिक कंट्रोल करून दवरता. आनी ट्रॅफिक कंट्रोल करपी आहा पळय तो अप्पा तांकां ताला बरोवपाक दवरल्यात. पूण ट्रॅफिक कोण रूल पाळिनात पळय तांचेर मरे कारवाय करूंकूच जाय ह्या मताचो हांव. पूण लोक कितें करतात जाणा मरे हेल्मेट घालिनासतना मोटरसायकली चलयतात रस्त्याचेर हायवेचेर बी कळ्ळें. आनी पुलीस दिसले की ना मरे हेल्मेट घालतात तालांव दितले म्हणून भियोन. आतां म्हाका एक सांग तूं तकलेक हेल्मेट घालनासतना झू झू करून मोटरसायकल चलयता आनी तुका जर एक्सिडेंट जालो आनी तूं पडलो जाल्यार तकली कोणाची फुट्टली? तुजी मरे. म्हणटकूच तो पुलीस तालांव दितले म्हणून भियोन तूं हेल्मेट घालना काय? आपल्या स्वताच्या तकलेक सुरक्षीत दवरपाक हेल्मेट वापरूंक जाय. बरें म्हाका एक सांगा रे ती असेंब्ली काय कितें तें चालू आसा न्हू रे. कितें विचारता गो तूं अमृत्या? प्रुडंटाचेर तूं पळयना सद्या चलता ती. तेंच पळयलां म्हणून विचारता रे. पूण ते कितें उलयता कितें सांगता तें म्हाका कांयच कळना. आगो प्रत्येक सरकाराक मुगो अशी असेंब्ली घेवचीच पडटा. असेंब्ली अधिवेशन म्हणटात ताका. म्हळ्यार कितें विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांक नाल्यार मंत्र्यांक प्रश्न विचारप आनी ते मंत्री मागीर जापो दितात त्या प्रश्नाच्यो. कळ्ळें तुका? आनी जर कितें सत्ताधारी पक्षान चूक केल्या जाल्यार विरोधी आमदाराक मुगो ती उक्ताडार हाडपाक हे योग्य व्यासपीठ म्हणजे अधिवेशन. जाण म्हणटा तो अप्पा सद्या असेंब्ली विरोध आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. अरे सद्या मरे काँग्रेस दुख्खात आसा. प्रताप सिंग राण्यान पर्रीकर सरकाराक 100 दीस जातकूच आपूण उलयतलो अशें जाहीर केल्लें न्हू रे. हय. आगो हांवें आयकलां सरकाराक खंय तेणी पिरियड वाडोवन दिला. अरे ते काँग्रेसवाले उलयतले तरी कितें? ते कितें उलयत जाल्यार तांच्या आंगार येतलें मरे. जाण म्हणटा तो अप्पा फाटल्या 3 म्हयन्यांक काँग्रेसचो एकूय आमदार मरे रेजिनल जर सोडलो जाल्यार विरोधाक उलोवपाक सारके भियेतात. कशें उलयतले रे? तांच्यो भानगडी आहा मरे. मागीर हाकाच लागून सरकाराचें फावता. खरें म्हणजे कितें आसता मरे विरोधी फुडारी आसता जावं विरोधी पक्षाचे आमदार आसता पळय
तांणी मरे सत्ताधारी पक्षाचेर बोट दवरूंक जाय. पूण हांगा कितें जाला, एकूय आमदार उलयना काँग्रेसीचो. उलयतात ते कोण? पदाधिकारी उलयतात. जितेंद्र देशप्रभू, सुभाष शिरोडकार हेच उलयतात. सद्या मरे एसामली चलतात न्हू, चोवया कोण कितको उजवाड घालता पळय तो. आमदार कितें उजवाड घालता ते घालूं, ना जाल्यार ना घालूं. आमी लोकांनी मरे सदांच जागृत आसूंक जाय, सादूर रावूंक जाय. लोक जर सगळे सारके असले जाल्यार सगळ्यांक मरे आपापलें काम करचेंच पडटलें. मागीर तो विरोधी पक्षांतलो आमदार आसूं नाल्यार सत्ताधारी पक्षांतलो आमदार आसूं. कितेंय आसूं, असल्यो आतां खबरो आमी कितल्यो म्हणून उलोवपाच्यो. आमचें पोट भरतलें जाल्यार आमकांच हात पांय हालोवंक जाय. खंयचेच सरकार आमकां ताट वाडून हाडून घरा दिवचें ना. सारकें. चला गजाली पुरो, आतां कामाक लागुया. सामकें गो अमृत्या तुजें. हां गो, म्हाका बरी याद जाली. बायलेन म्हाका सांगलें गांवठी भाजी मेळटा काय म्हणून पळय. हां हिंगा येयलो तुमच्या हांगा खोबरो मरे हिंगाच उरलो बगो. बसते हांव. तूं आयज घरा पावतकूच मरे बायले कडेन सांबाळून राव. लोकशाही.